मेर्शे आशिल्ल्या सगळ्या स्क्रॅप यार्डांचेर कारवाय करून ती बंद करपाची मागणी मेर्शेच्या थळाव्यांनी केल्या। फाटल्या सप्तकांत बामणभाटांतल्या स्क्रॅप यार्डांतल्यान क्लोरीन गॅस लीक जावन थळाव्यांमदीं भंय पातळिल्लो। ह्याच फाटभुंयेर शुक्रारा थळाव्यांनी गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अध्यक्षाची भेट घेवन ह्या संदर्भात कारवायेची मागणी केल्या। सकाळच्या 6 वरांचेर हो गॅस थंयच्यान इवॉल्व जाली, खंयच्यान मेर्शे बामणभाटाच्यान। एक्झॅक्टली लोकांक कळुना खंयच्यान कितें येता तें। ताज्या नंतर ते स्क्रॅप यार्ड सायडीक आसा, त्या नंतर लोकांक कळ्ळें की स्क्रॅप यार्डाच्यान हे सगळी गॅस थंयच्यान इवॉल्व जाल्या। जे कॉमन लोक आसा तांकां व्हडली कॅमिस्ट्रीची नॉलेज ना, कितें चल्लां कितें ना। कोण तरी एक व्यक्ती शिकिल्ली थंयसर चली म्हणली, ताका कॅमिस्ट्री नॉलेज आसा, ताणें सांगलें की ही बाबा गॅस क्लोरीन गॅस कळ्ळें न्ही। जेन्ना ती इवॉल्व जाता पळय तेन्ना मागीर सगळ्यांची लोकांची सारकी भिरांतीन सगळे लोक एवढीन तेवढीन धांवूंक लागले। कोणी दारां बंद केली आनी कितें गॅस म्हटल्या नंतर तो गॅस लोकां खातीर कितें एक्शन घेवंक जाय, कशा पद्दतीन तुवें प्रिकॉशनरी मेजर्स घेवपाक जाय हें लोकांक खबर ना। लोकांक त्या टायमार खरें जागृत करपाची गरज आशिल्ली। रहिवाशी एरियान तुगेलें स्क्रॅप यार्ड आनी स्क्रॅप यार्डाक सिलिंडर गॅसीचो थंयसर तांच्यांनी बस्ट केलो। आमचो प्रश्न आसा, सिलिंडर आयलो खंयच्यान, कोणी हाडलो, कित्या खातीर आयलो? संपूर्ण मेर्शेकारांक मारपाचो तर प्लान नाशिल्लो न्हय। आमी ह्या दृश्टिकोनाच्यान विचार करता की खंय तरी टॅररिस्ट एक्टिविटीज बीन कितें करपाचो प्लान नाशिल्लो मरे। सो आमचें म्हणणें अशें आसा, संपूर्ण गोंयभर जितले स्क्रॅप यार्ड आसा तांचेर सरकारान आनी पुलिसान वचक दवरपाची, नदर दवरपाची गरज आसा। कारण ही स्क्रॅप यार्डांनी जो पर्यंत चॅकींग जायना, लक्षांत दवरा, ह्या स्क्रॅप यार्डांनी बॉम्ब येवं शकता। आज गॅस सिलिंडर आयला, फाल्यां बॉम्ब येवं शकता, गनां येवं शकता, पिस्तोलां येवं शकता। आनी हे कोणाक डेंजरस तर गोंयच्या रहिवाशांक डेंजर। पण मेर्शेचो विशय जेन्ना येता, बामणभाटाचो जेन्ना विशय येता, तेन्ना आमची फक्त एकूच आमचे रिक्वेस्ट आसा की रहिवाशी एरियेन ही स्क्रॅप यार्डां दवरची न्हय, तर सगळ्याची सगळी ती डॅमोलिश करून उडोवची। तांकां दवरप ना, स्टे करप ना, आनी तांकां अशें न्ही बंद करा अशें सुद्दां म्हणपाचें आमची इच्छा ना। आमकां जाय टोटली डिस्ट्रॉय करा, ते नाका, आमकां काडून उडया। एक्चुअली लास्ट विकाक मेर्शे जो स्क्रॅप यार्ड आसा त्या स्क्रॅप यार्डांत सगळी गॅस लीक जाल्ली आनी ती गॅस लीक जावन लोक थोडे अफेक्ट जाल्ले। सो ताजेर कितें एक्शन कितें घेतल्या आनी ताजो स्टेटस कितें आसा हें पळोवपाक ते मेर्शेचे लोक आयिल्ले। सो तांकां आनी तांचे थोडे क्वेरी आशिल्ले, तो गॅस कितें, गॅसा खातीर प्रॉब्लम कितें जातलो, तांचे ज्यो क्वेरी आशिल्ल्यो त्यो सगळ्यांनी आन्सर केल्यो। तांणी सांगलें की तो ऑलरेडी तो जो स्क्रॅप यार्ड आसा तो सील केल्लो आसा पंचायतीन, आनी दुसरें आमी जी सॅम्पल काडून ती एनालिसीस केल्ली आसा, करतात, चालू आसा। फुडल्या आठवडे भितर तांकां आमी एनालिसीस रिपोर्ट्स आमी दितले। सिक्रेट आमी दिनात कन्सेंट, आमी ताका दिवनाशिल्ले आनी इट बिकम्स इलिगल। पंचायतीन ताका कन्सेंट दिल्ले, पंचायतीन परमिशन दिलें म्हाका खबर ना। हकीक आतां आमी कंप्लेन दिल्ली मे म्हयन्याक ह्या, ते म्हयन्याची इन्वेस्टिगेट कितें केलें तो रिपोर्ट हांव पळयता। सो पयलीं कितें आशिल्लें तो म्हाका खबर ना, पण आमच्या रिपोर्टा प्रमाणे ज्याने आमकां मे म्हयन्याक ताणें कंप्लेन दिल्या, सो दॅट मिन्स मे म्हयन्या पयसून आमचो रिपोर्ट आसतलो आनी ताका इलिगल्स तो ऑपरेट करता रिस्पॉन्सिबिलिटी लोकल गव्हर्निंग बॉडी आसता। तांणी कितें केलें, एज आमचें इन्वेस्टिगेशन जें जालां ताजेर म्हणून की तांणी स्क्रॅप म्हणजे बाद जाल्ले सिलिंडर हाडलेले ते भरिल्ले आसताले, ते केन्ना केन्ना एक्सपायरी जाल्लो गॅसाची अप्रुवमेंट तेच गेले आनी तांणी ओपन जाता फुल्ली गुड्डी उठले सगळे तो ताका बारीक बुराक पडलो आनी तातूंतल्यान तो गॅस लीक जालो। क्लोरीन गॅस हो चड एक्सपोज केल्यार म्हाका त्रास जाता आनी तो हवेक तो विरघळून वता। तसो हार्मफूल पीपीएम आसता, सो तो भरपूर तुजे फुडें आयलो। सांगपाक म्हणल्यार तुमी आतां स्विमींग पूल आसा पळय, स्विमिंगाक सगळे क्लोरीन वापरतात, क्लीन करपाक उदक पिवपाक ती क्लोरीन वापरतात। सो क्लोरीन पर से इज नॉट बॅड, पूण तो भरपूर जर एका जाग्यार आयलो जाल्यार तो फकत आसता। एक्झॅक्ट तो नंबर हांव सांगूंक शकना। आउट ऑफ म्हज्या आयकल्ले 4 ताजे कामगार जे आशिल्ले तांकां एडमीट केले हॉस्पिटलांत। त्या 2 दीस तांकां रिकवरी जावपाक लागली, बिकॉज ते सामके क्लोरीन गॅसा फुडें आशिल्लो लीक जावं तेन्ना। गांवांतले म्हाका दिसता 15-20 लोक तरी एक्झॅक्ट नंबर म्हाका खबर ना, ते हॉस्पिटलांत आशिल्ले आनी मागीर दिसान तांकां डिस्चार्ज केले।